दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाकडेन कबलात करून काणकोण मतदारसंघात शेतकी मॉडेल करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीक गोंयांत फुडारात खूप वाव आसा, ताका लागून शेती रोवपा सयत कलमां तयार करप तशेंच पिकावळींतले उत्पादन घेवन ताका बाजारपेठ मेळोवन शेतकाराक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कबलाती वरवीं काम जातलें अशी माहिती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। सभापती रमेश तवडकर हांणी दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाक आयज भेट दिली। काणकोण विजन मिशना वरवीं शेतकी मळाक काणकोणांत उर्बा दितले। सर तुम्ही आता एक विजिट दिल्या कोकण कृषी विद्यापीठाक। सर तुम्ही किती किती म्हणजे विजिट केला? आम्ही कोकण कृषी विद्यापीठांक विशेष करून आम्ही काणकोण विजन मिशन असो कन्सेप्टचा विचार करतो पयलीं। त्या संदर्भात कृषी आधाराचेर आमी कितें करपाक जाय असो एक कन्सेप्ट विचार करतले। म्हणजे एक ऑर्गेनिक शेतीचेर आमी विचार करतले आणि दुसरो अत्यंत महत्वाचो म्हणतो प्रोसेसिंग आमकां करपाक जाय। म्हणजे काजू पणस बाकी सगळें ते करता आसतना आमी कलमां ग्राफ्टिंग जे आसा न्ही ती करपाच्या संदर्भात विचार करतले। म्हणजे आमकां कोकण कृषी विद्यापीठान कशा तरेची मदत मेळूंक शकता असो तांचे कडेन एक डायलॉग करपाक डिस्कशन करपाक मुद्दम आमी गेल्ले। ओके तर त्यांच्याकडे तुम्ही उलयला बी? उलयला ते येतले। म्हणजे परत आतां फर्स्ट राउंडाक आमी तांचे जस्ट आमी पळयलें तांचें कितें आसा ओके की आमी तांचे कडेन एमओयू करपाक सोदता। म्हणजे आमचे कंपनीज आसा आमचे जे सोसायटी जी आसा न्ही कशा तरेन आमकां काणकोण मॉडेल जो करपाक सोदता आमी 3 सेक्टर विचार करता आमी। ऑर्गेनिक शेती प्रोडक्शना भितर वयता आनी ताजे भायर प्रोसेसिंगा भितर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप करता।